राय पंचायती सेक्रेटरी धड नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. एकाय सेक्रेटरीक खंय सरकार तिगूंक दिना, कसलीच कामां जायना, लोकांचे प्रस्नय सुटना म्हूण कांय एक्टिविस्टांनी बीजेपी सरकाराचो निशेध केलो. दर 5-6 म्हयन्यांनी पंचायत सेक्रेटरी बदलता. नवो सेक्रेटरी कसलोय मुद्दो घेवन गेल्यार ताचो अभ्यास करचो पडटलो म्हणून सांगता. थोड्या तेंपान तोय ट्रान्सफर जावन चल्लो. आत्रे पयऱ्यान सेक्रेटरी बदलून सरकार कितें करूंक सोदता काय म्हूण एक्टिविस्टांचो प्रस्न. आनी कित्या लागून बीजेपी गव्हर्मेंट आमकां रायचे लोकांक कितले फावट सेक्रेटरी ट्रान्सफर करून आमकां प्रॉब्लम जाता. लोकांची जी कामां जी आहा ती सगळी पेंडींग, कांयच काम जायना, कितेंच करपाक जायना. आयज कोणा कडेन कितें तो घेवन गेलो तो म्हणटा बाबा आपल्याक कितें घरा फायल गायलो जाल्यार तो म्हणटा आपल्या मातशें टायम दी, आपल्या न्यू येयला आपल्याक स्टडी करचो. तो स्टडी करता म्हळ्यार आनी सगळे स्टडी करता म्हळ्यार तो शिकून ट्रान्सफर. आतां ती येयल्ले सेक्रेटरी तें सांगता. लास्ट टायम विपीन सेक्रेटरी एकदम बरो सेक्रेटरी येयल्लो तेन्ना तेणें आमकां तें सांगलें, आमकां पूण तेणें सांगलें की आपल्या थोडे स्टडी करपाक टायम दी, आपण सगळो जाग्यार घेतलो. तो गेलो. आतां येयलो तोय तें सांगता आपल्या मातशें स्टडी करपाक जाय आपल्या. हांव म्हणटा हे जी पंचायत आसा ती इस्कॉल शिकपा इस्कॉल हाडून सेक्रेटरी शिकपा हिंगा सगळे सेक्रेटरी तांणी म्हणटा सगळे कामां लोकांक सेक्रेटरी, कोणा बर्थ सर्टिफिकेट, कोणा डेथ सर्टिफिकेट, कोणाक आनी कितें. हे सेक्रेटरी तो अशें करून ट्रान्सफर जायत आहा कित्याक लागून. पणजे प्रायोरिटी होंडान 3 दिसांचे होंडा फेस्ट दवरलां. अशे तरेचें सर्व्हिसिंग फेस्ट पयलेच फावट इतले मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत जाता. कार्यावळीचें उक्तावण आयपीएस अधिकारी SP प्रियंका कश्यपान केलें. कार्यावळ 10 ते 12 मार्च मेरेन चलतली. होंडा टू व्हिलरवाल्यांक ह्या कार्यावळीक फ्री चेकअप, फायनान्स, इन्शुरन्स कावंटर आनी खासा डिस्कावंटा सारकेल्यो आकर्शक ऑफरी दवरल्यात. ताळगावात होंडाची बऱ्यापैकी सर्व्हिस दिवपी प्रायोरिटी होंडान कामपालाचेर 3 दिसाचो फ्री चेकअप कॅम्प आणि बाकीचे ऑफर्स दिवपी खासा होंडा फेस्ट दवरला. फेस्टाचे उक्तावण उत्तर गोंयची SP प्रियंका कश्यपान केले. Give this back to me and I take this opportunity to congratulate you all for such a good performance. And since the Women's Week is going on, so even better that there is someone recognizing your effort. Today our 3-day Honda Festival. It's a unique event which we are doing for the first time in Goa, organized by Priority Honda. This is a one-stop shop for all the Honda customer needs, whether it's buying a new bike, exchanging your old bike, taking care of your vehicle, or your insurance or finance needs. होंडा फेस्टात 2 व्हिलरां खातीर फायनान्स, इन्शुरन्स कावंटर असल्यो आकर्षक ऑफर्स मेळटल्यो. हांगा आमचे टेस्ट रायड झोन आसा, फ्री चेकअप कॅम्प आसा, कस्टमरा खातीर फायनान्सूय आसा. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे पयले कॉर्पोरेट लिगाच्यो मॅची शेनवारच्यान सुरू जातल्यो. सर्तीत इशांत शर्मा, अमित मिश्रा, प्रवीण कुमार आनी IPLांतले मुंबय इंडियन्साचे स्टार खेळटले. गौतम गंभीर आनी वीरेंद्र सहवाग वांटेकार जावपाचेर अजून दुबाव आसा. सर्तीचें उक्तावण शुक्रारा सांजे GCAच्या पर्वरे ग्राउंडार जातलें. ONGC, रिलायन्स, IOC अश्यो फामाद टिमी हे कॉर्पोरेट सर्तीन खेळटल्यो अशी माहिती लीग चेअरमॅन वल्लभ प्रभून पत्रकारांक दिली. गोंयच्यो 2 टिमी हे सर्तीन खेळटल्यो. Decided to have the inauguration tomorrow, that is 11th in the evening at 6 o'clock at the hands of our Honorable CM in presence of Mr. Anurag Thakur, Secretary of BCCI. On 12th onwards in the afternoon we are starting with these matches. The first match is between Mahindra and Goa Lions. It is at 2 o'clock in the afternoon and followed by match between Air India and Reliance at 6 o'clock in the evening. This is a good match. I request all of you all to be present here because this match is of Mumbai Indians versus Air India, both good teams. Mumbai Indians, they are fielding their whole team especially to prepare themselves for the IPL. Players are confirmed. Gambhir and Sehwag participating. Gambhir, see, we were told earlier this Gambhir and Sehwag will be participating especially from ONGC. We were told by them. So I have not seen any confirmation. No, our secretary has spoken to him in person and he has confirmed that he will participate in it. What is the winning prize? Winning prize is 15 lakhs we are offering to the winners and 10 lakhs for the runners up. इतले मजगती पब्लिक सेक्टर T20 क्रिकेट सर्तीच्या सेमीफायनलीन ONGCन RBIक 39 रनांनी मारले.
दुसरे मॅचीन FCIन एअर इंडियाक 27 रनांनी मारले. ONGC आड FCI फायनल शुक्रारा सकाळी पर्वरे ग्राउंडार जातली. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. इतल्याने खबरांची रंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.